विदेशाचे आमचिगेले कार्यक्रमाक तुमक सक्कर जनाक हांव अमृता स्वागत करतर आसा. आयचे आमगेल शोंत आसचे जापानाचे आमगेले समाज बांधव. ती आमी आजी तांगे लागी उलोया. आमगेलोट आजी फर्स्ट उलोवच्याक आसचे सुब्राय शेणे आम जापाना दोकोनू. मम्मा तुमकां आमगेल शोंत स्वागत करतर आसता. नमस्कार. नमस्कार. हांव सुब्राय शेणे म्हणून मूल गांव मणसे मंगळूरावलाकी म्हगे ल्हान सिंडिकेट बँक आशिल्लो. हांव कर्नाटकांतूच दुसऱ्या गांवांत जावन फूट जालेलो. जपानांत फर्स्ट आयिल्लो हांव 2004 सो एक 8 वर्स तुका आतां जपानांत आसा. आनी जपानांत इंडियन्स चेडून 50-60s थोडे सिंधीज पंजाबीज बिझनसाकोस्कर आयिल्लीं टोकियोंत कोबे म्हणचे आनीक फोर्ट सिटींत आनी आसाची. जाल्यार बरलेले देशा कंपेर केल्यार मस्त उणें. जाल्यार एक 90s वापस IT निमित्त जन येवचे सुरू केली. जाल्यार आयिल्ले तावत जन 2 म्हयनो 3 म्हयनो सान प्रोजेक्टार रावचे. चड म्हळ्यार 1-2 वर्स राबून वतली. लँग्वेज कल्चर डिफरंट, चिल्ड्रन एज्युकेशन असे डिफरंट प्रॉब्लम आसचे न्हू जन चड राबनाशिल्लीं. जाल्यार एक 15-20 वर्स फुडें चेडून हांगा इंडियन स्कूल एक सुरू जालें. ताजे नंतर जनाल एज्युकेशना प्रॉब्लम एक उण जावचे वचून जन राबचे सुरू केली. जन भास बरें शिकली, कल्चरा बरें एडजस्ट केली. ताजे नंतर आतां सुमार जन इंडियन्स वर्सा चड जाता आसाची. आतांय जाल्यार सुमार जन येवचे वचचे आसत जाल्यार लाँग राबतले सुमार जन बरें आसाची. आमची गेल बरें अशीच येतल वतल मस्त आशिल्ली जाल्यार राबतली उणी आशिल्ली. आतां एक 7-8 वर्स तुका ना सुमार फॅमिलीज येवन राबून चेडवाल एज्युकेशन आसचे वचून चड लाँग राबचे कामा निमित्त चड राबचे जाता. सुब्राय मॅम, सो तशीच थंयचे सांस्कृतिक जावन विंगड रिती रस म्हणून लेखून घेवेत जापान म्हणले देश. सो थंयची जन कशी आसा ती, थंयची लायफस्टायल ताजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगेत तुमी. डेफिनेटली हें जपान म्हणजे गांव हांव अमेरिका युरोपांनी गेलेलो जाल्यार हांगा गेल्यार एक दुसरे देश म्हणशिल्ले भाशा तितले न्ही हांगेले रिती रिवाज बरे व्हेरी डिफरंट. आनी हांगेले कसन देश जल्मारी एक 150-200 वर्स फूड पसून हांगा भायर जेन कोणी येवचे वरे नाशिल्ले म्हणून सुद्दां हांगेले जाल्यार एक रिती रिवाज कल्चर डेवलप जाल्लो आसा. जाल्यार हांणी कशें मारी जन मस्त ऑनेस्ट, पंक्च्युअल, हार्ड वर्किंग असले सगळे लायक गुणा निमित्त तांणी तांगेले वर्ल्ड वॉर 2 वेळार सगळे ध्वंस जाल्यार रे 20-30 वर्सांत वापस कंट्री रिबिल्ड करून जगतांत ऑलमोस्ट तांणी 3rd लार्जस्ट आतां GDP देश जाला. आनी हांगेल जाल्यार इंडिया वरीची जाल्यार देव रिती रिवाजा वयर भयंकर विश्वास आसा. बुद्धिजमाचे हिंदुइजमाचे भयंकर इन्फ्लुअन्स आसा. आनी हांगा बरे आमगेला वरीची सरस्वती, गणेश आणि लक्ष्मी पुजा करताची. आणि फुडा विशय कसं सांगचे म्हळ्यार हांगा म्हळ्यार गांव तशील जनाक सगळे मनुश्या पुरो कसं म्हळ्यार हांगा कसले खाताची किडे हे ते बरे सगळे खाताचे म्हणून तशें काय ना. हांगा झेडके हे ते मस्त खाताची जाल्यार आमगेले गांवचे हांगा बरें शीत आसा. शीत रायस इज द स्टेपल फूड. आमगेले उकडी तांदळा वरीची हांगेले एक नमुने अंटाचेर रायस आसा आनी नूडल्स आसा हांगा मेन फूड. आमी आयले सुरू हांगा इंडियन फूड आनी मेळचे भारी कश्ट आशिल्ले. जाल्यार आतां तर सुमार इम्प्रुवमेंट आसून मस्त इंडियन सोरे येवन इंडियन स्टोर सोरे जावन आतां गांव मेळचे सगळे साधारण मट्टाक मेळटा. तरकार बरे सुमार व्हरायटीचे आमकां जाय जाल्यार मेळटा. कडेन आमी सगळे आमची गेले आमकां जाय जाल्यार सगळे पत्रडकी वाळकी सगळे बोंग घेवन हांगा बेळसिताचे. फर्स्ट जापानांत मूव जाताना एक आमगेल देश आदोकून एक नवे देशांत पाय दवरताना थंय संस्कृती असो फुडा विशय तुम्ही सांगले बट जाल्यार तुमगेल अनुभव कशे आशिल्ले थंयची जन एक गोतनातील जागे वच्चे आतां आमगेर एक गांवां दुखून आनीक गांवां वताना आमकां एक एडजस्ट जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ टायम जावका पडटा. जाल्यार हे विंगड देश थंयची संस्कृती विंगड चलन विंगड जन विंगड भास विंगड. सो हक्क तुम्ही ते फर्स्ट थंय देशांत वताना सेटल जाताना तुमगेर कसन एक्सपिरियन्स आशिल्ले म्हूण सांगेत. वय म्हळ्यार हांव जपाना येवचे फुडें अमेरिकाक युरोपांनी गेलेलो
जलारी जपान आयल तेने एक दुसरे जगत आयलावरी फील जाले इत्या म्हळ्यार हांगा भाश दुसरे जनाले चालचलन दुसरे आणि रीती रिवाज दुसरे काम आणतो भायर हांतो जावं आणि म्हाका म्हळ्यार हांव थोडे म्हणटा जपनीज इंडियाचो शिकून आयलो जाल्यार रे म्हाका मस्त नमुने शिकच्या मेळ्ळें हांगा आणि हांगेलेच एक म्हळ्यार ह्या कंट्री ह्या देश आशिल्ले म्हळ्यार सेकंड वर्ल्ड वॉरार सगळे डिस्ट्रक्ट जावन वापस रिकन्स्ट्रक्ट केली त्यांनी 20-30 वर्षांतू तांतू तांगेले सुमार नमुने कामा रीती हे ते आनी भारी जगतान सगळे जन अप्रिशिएट करता आसले म्हणून व्हरायटी आसा क्वालिटी मनाची त्या पंक्च्युअलिटी मनाची एक परफेक्शन मनाची त्या सगळे हे चावचे न्हू ते म्हाका फर्स्ट आयले तेन्ना भारी दुसरे मनसचे आशिल्ले जाल्यार सुमार म्हणून शिकच्या बरें मेळ्ळें मच आमकां इतले पुरा विषय सांगिल्ल्याक तशीच तुमगेल टीम तू विंगर जने आमगेलो टू उलोवच्याक वेट करता आसा ती आमकांय मस्त पुरा माहिती मेळच्यार आसा थँक्यू सुब्रह्मण्यम आमगेल शोंत आयल्याक नमस्कार नमस्कार तशीच आमगेल थंय एक टीम दोखून महेश भट माम म्हूण आसा ती महेश भट माम तुमकां आमगेल्या शोन तू स्वागत करता आसा नमस्कार नमस्कार म्हगेलें नांव महेश भट म्हणून आमगेले मूल मुडबिद्रे म्हगेलें थोडें एज्युकेशन मंगळुरा जाल्लें आसा मागीर हांव 2001 साकून हांगा जपाना आसा आनी बायल चेडूं हांगा आसाची हांव एक US बेस्ड कंपनी काम करता आसा तशें आशिल्लें इनिशियली आयिल्ली तशी आमकां म्हळ्यार तितलें ट्विटर वॉट्सॅप पुरा तेन्ना नाशिल्लें सो तशी मेन कम्युनिकेशन म्हळ्यार जनाक आनी जनाक गोत आशिल्ले जाणा गांवां आशिल्ले जनाक हो एक जपान आसा म्हूण कळलेलें ताजे थ्रू आतां सुब्रायम म्हाका मेळ्ळेलें आमगेले कॉमन फ्रेंडा थ्रू मेळ्ळो आसा सो तशें मेळ्ळेलें तेन्ना इनिशियली आमी इमेलार हें पुरो डिस्कस कोर न्हू खंय मेळचें आशिल्लें एक कॉमन प्लेसार मेळ न्हू तशें करचें आशिल्लें इनिशियली एक 2-3 फॅमिली आशिल्ले मागीर आत्तां एक सादारण एक 2-3 वर्स फूड साकून आय थिंक 3 वा 4 वर्स फुडें एक 15 फॅमिली आशिल्ले तेन्ना हांगा पुरा एकदम गमतेर गर्द सकट आमी करचे आशिल्ले एक कसो म्हळ्यार आमगेर संवसार पाडवो ते एक एवरी इयर आमी करचे आसा ते कसो म्हळ्यार जपानांत तुमी वेदर पळयल्यार एक 3-4 म्हयने सोण त्यानंतर आत्तां साकून सादारण सप्टेंबर ऑक्टोबर साकून पळयल्यार चिके शीं आसता मागीर तशीच जानेवारी फेब्रुवारी मार्च तर जोर शीं आसता सो आशिल्लें आमगेलें टायम मेळचें आशिल्लें मेन कसं म्हळ्यार ते एक संवसार पाडवो आमी एवरी इयर करचे आसा तांतू आशिल्लें सकट आमगेले समाज बांदव पुरा वट्टू जावन एक केळीपानार जेवण करचें विंगड जाणान घरा साकून शीत दाळीतो आनी आमगेले बिब्या उपकरी त्या पुरा कोरून तशी एक वट्टूची मेळण एक करची आसा त्यानंतर अनेक एक आमी दादल्यांची थोडे सायकलिंग करताले आसाची सो म्हयन्याक 1-2 फावटी वट्टू मेळून सायकलिंग जो आनी चेडवां खातीर आमी हायकिंग जो त्या करचे आसा मागीर आतां लेटस्ट कसो म्हळ्यार आतां एक 2 वार पूर तशीच आमगेले एक विंगड दोग आमचीगेले वट्टू एक माउंट फुजी वचून आयिल्ले आसाचे आमी सो त्या पुरा कसले कॉमन इंटरेस्ट आशिल्ले पुरा तशी वट्टू कोरून आसाची सो तुम्ही परब मात्र न्ही एक वोटू एक फॅमिली पिकनिक असो गेट टुगेदर्स असो सो एडवेंचर्स पुरा तुम्ही वोटू कोरून आयिल्ले आसता सो तुमकां एक हुंदळीक एक लायक अपॉर्च्युनिटीज मेळटा सो म्हण ते कितले टाइम जाला तुम्ही एक इतले जर्न म्हणून एक ग्रुप फॉर्म जावन कितले टाइम जाला हे ग्रुप फॉर्म जेवन एक 4 वर्स जाले आमी म्हळ्यार हांव सांगेल म्हणकेची एक येत दोळतारी म्हळ्यार हांव इनिशियली आयिल्ले तेन्ना म्हाका विंगड कोणी गोत नाशिल्लें सो एक 2004, 5, 6 म्हणटना आमचीगे लोक येवन वतले आशिल्लीची येवन वचची आशिल्लीची सो तांगेले हांगा राबचे टायम एकदम 2-3 महिने आसून मागीर वापस वयचे तशें आशिल्लें देखून मस्त वटू मेळ्ळो लॉंग टर्म आशिल्ले जन उण आशिल्ले देखून आतां एक 4 वर्स करून आतां एक ग्रुप फॉर्म करून आतां सादारण एक 8-9 कुटुंब आसाची आनी तेची एक म्हयन्याक उण्या म्हळ्यार एक पटी पूण च्याक जो अशी फरडी मारूंक मेळटा आसताची तशीच आतां दिपावळी आतां हांगा कशी म्हळ्यार इंडियान कशी रज पुरो आसता आमकां हांगा तशी इंडिया परबा म्हळ्यार हांगा रज ना ती टायमार ते एक विकेंडाक जो कोणाले घरले मेळ न्हू तशी
आमी ओटूचे आयोजन करून ओट्टी जेवचे आसा. आतां दिपावळीचे आतां नेक्स्ट वीकेंड तेची वीक डेर येता दिपावळी, सो ताचे नेक्स्ट वीकेंड हे सुब्रह्ममा घरान मेळ न्हू वापस एक सान एक आमगेले हांगा जपाना आसचे आमची गेलेले गांव जेवण करया म्हण आसच. गांव जेवणाक तुमगेले रंदप म्हण लेखतस हांव वय 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 आमगेलेची हांगा हांगा आमगेले दादले मनशे मस्त लायक कुक्स आसाची, सो आमी चिकेची आमगेले बायलांक पुरो हेल्प कोर तशी चंदा कोर आसाची. सो तशी तुम्ही सांगले मस्त पुरा प्लॅन केला दीपावलीक तुम्ही सो कसन 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 विशेष तो कसन तुम्ही करचार आसा की विशेष मेन आमगेले आमची गेले कसं म्हळ्यार जिबे रुच म्हळ्यार मेन न्हू, सो तशें जावन तेच हांगा कसं म्हणचे पत्रड एक आसा, मागीर एक सान्नापोळ आसा आनी आमगेले मेन आशिल्ले शीत आनी दाळीतोय त्या मेन आसता चिची, सो त्या नंतर चेणांक शिकी गोडशे ते पुरा तशी एक वय, सो तशी पुरा प्लॅन आसा. ऐकून इंटरेस्टिंग म्हणून दिसतं तुमगेल परब चंदार जावो म्हणून आश करता तशीच आत सांगील म्हणके मस्त युरोपियन कंट्रीज आसा चढा वतात आमी अब्रॉड वतस ती शिकच्या वतस ती कामा वतस म्हणटा युरोप कंट्रीज चड प्रेफर करता ती अपॉर्च्युनिटीज वायज असो सेटलिंग इजी जाता म्हणून सो तुम्ही जपान तसल एशियन कंट्री खंय ऍक्च्युली मस्त लँग्वेज बॅरियर्स आनी आसा सो तसल कंट्री कसं तुम्ही सिलेक्ट केला आणि आता तुम्ही असल कडेन वचून तुमगेले एक्सपिरियन्स कशे आशिल्ले कशे तुमगेले अनुभव आशिल्ले फर्स्ट थंय येताना थंयची जन संस्कृती सो हाजे विशय आमगे लोटो ಸ್ವಲ್ಪ शेअर करत तुम्ही वय खंडित एक भारी लायक क्वेश्चन नेमगेल तुम्ही कसं म्हळ्यार म्हाका मेन तुम्ही सांगिल म्हणके जनाक मस्त हें आसचे कसं म्हळ्यार युरोप जो अमेरिका वेर इंग्लिश इज मेन उलोवच मेगेल एक सान इन्सिडेंट कसले हांव जपान आयल म्हळ्यार हांव एक 30 वर्स कोण सादारण आमगेल कॉइन वोट करता आसा, सो तेन्ना सान आसतना 7 क्लास आसतना आमी कन्याकुमारी गेल्लेलीची थंय एक जपाना कॉइनाचे 500 कॉइन म्हण आसचे की हॉड आसता, सो त्या मेगेल कलेक्शन नाशिल्लें, सो थंय कन्याकुमारी चमकलल कडेन सुमार जन आशिल्ली थंय एक जापनीज कपल आशिल्लें तांगेला गांवशी निमगेलं मिगेल म्हाका जापनीज कांय येनाशिल्लें तांकां इंग्लीश येनाशिल्लें अशें मिगेल हांवें कॉइन ना कलेक्शनान तूं तुमगेलें आस जाय म्हूण तांणी इनिशियली ना म्हणलीची आनी चमकलीची मागीर पळोवचें गेल्यार तेच कपल एक मोत निमिश नंतर सोदून येवन तितले हजार इतले जनांत म्हाका सोदून येवन दिल्लेले ते अनेकय मिगेले मनांत एकदम इट इज स्टील सो लायव्ह इन माय मायंड अँड तेन्ना सुकून मेगेल एक त्या जाल्यार 7 क्लास आशिल्ले तेन्ना जाल्यार ते इट वॉज सो इम्पॅक्टफूल एक पटी पुणी मेगेल जन्मात एक जपाना वचुका चीच म्हणून तेन्ना सानपणा सुकून एक आशिल्लें तशीच हांव 2001 अंतू हांगा येवन मेगेल फर्स्ट विकेंड अंतू मेगेल एक दोस्ताक मेळूक टोकियो स्टेशनाक वचुका म्हण आशिल्लें. टोकियो स्टेशन म्हळ्यार सादारण एक 60-70 एक्झिट आसता का, सो म्हळ्यार इट इज अ टोटल लायक जिक्सॉ पझल, सो तांतू एक मेगेल फ्रेंडा मेळू चमकल तेन्ना सो एक वता आसतना थंय एक फ्लावरिस्ट एक फ्लावर विकतले आंगडी आशिल्ले थंय त्या मायेला निमगिला खंय कशी हें एक्झिटा वचचें म्हणून, सो हांव इनिशियली तिणी सांगील तशी चमकलो बट आय वॉज स्टील लॉस्ट वापस तेच मायेला हांवें निमगिला तेन्ना ती तिगेल अंगडी सोण मिगेल कुरड्यांक कशी हात धरता पळय तशी धोर न्हू मिगेल हात धोर न्हू ते एक्झिटल आतां रिवोन सोडलेले म्हाका आत्ताय आनीक उडगास आसा, सो हांगाचे जन एकदम मायस्त मस्त हेल्पफूल, सो वय दॅट वॉज माय फर्स्ट इम्पॅक्ट वेन आय फर्स्ट कसं म्हणचे एकदम इम्पॅक्टफूल एक्सपिरियन्स वेन आय फर्स्ट केम टू जपान, सो तशें जावन वय त्या एक म्हाका एक्सपिरियन्स शेअर करता आशिल्लें. भारी कुशल विंगड एक एक्सपिरियन्सेस आसता आमकां आनी आमगेल देशून विंगड देश वतना कसन जावचें पुरो आमकां कसन गुर्त नातील जन गुर्त नातील जाग आमी कशी एडजस्ट जाता ती म्हूण भिवनूची आमकां वचचें मन करना बट तुमगेल तसं जनान आमकां इतलें पुरा सांगतना आमकां एक पॉझिटीव होप्स येता की भायरी जन कितले चांग आसा ते ह्युमॅनिटी म्हूण म्हळेल्या विशयानी की आसता म्हणून, सो तुमकां आमगेर शोन आयल खातीर मस्त धन्यवाद सांगता हांव, थँक्यू.
वय थँक्स अ लॉट. यूथ ऑफ GSP काही सुमार आभारू. भारी लाय काम करता आसा तुम्ही. थँक यू. सो तशीची जपान आमचीगेल टीम दोकून आमगेल ओट आसा ती रामदास नायक माम. राममान तुमकां आमगेल शोन तो स्वागत करतर आसा. नमस्कार. Namaskar, Miguel now Ramdas Nayak, basically born and brought up in Bangalore. Education, engineering and Japtari, I moved to Bangalore. At Japan अंतु 5 वर्ष दौरनस एक सिंगापूर बेस्ड इंजिनियरिंग कंपनी अंतु डिलिव्हरी लीडर जाऊन असा सो रामाम तुम्ही आमकां थंय तुम्ही सांगील तुम्ही सिंगापोर बेस्ड कंपनीन काम करता आसा. सो तुम्ही 5 years जाल्ले मूव जावन. सो तुम्ही रिसेंट एडिशन शे दिसता आसा त्या टिमान तो. वय आतां थंयचे करियर ऑप्शन्स कशी, जो एज्युकेशना खातीर थंयचे वातावरण कशें आसा, फॅसिलिटीज कसन आसा म्हूण आमकां सांगेतले तुम्ही. वय जपान अंतु हांव ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 वर्ष दोन इन्वॉल्ड आसा बिझनेस अंतु जपान बिझनेस. So career-wise, hanga semicon, high-tech आणि तुगेले IT side हांतु भयंकर opportunities आसा. Especially Japan हांतु कसं म्हळ्यार आतां around 10 to 15% of population मात्र bilingual आसा. So तांकां global projects आणि growth oriented projects handle करूक lot of scarcity आसा तांगेले जना. तदनिमित्त हांगा आणि एजड पॉप्युलेशन चड आसाची. सो हांकां केन्नाय मॅन पॉवर शॉर्टेज आसा. सो हांनी ऑलवेज दे वेलकम फॉरेनर्स विथ गुड क्वालिटी टेक्निकल एबिलिटीज आणि लँग्वेज एबिलिटीज अशें हांकां चांग करियर ग्रोथ ऑप्शन आसा. आतां हांगा लर्निंग स्कूल वायज पळयल्यार हांगा इंटरनॅशनल स्कूल्स आसाची फॉरेनर्सांक. Hododi cities like Tokyo, Osaka, Nagoya, असल cities सांगतो available options आसाची. 12th नंतर हांगा कशें म्हळ्यार जपानीज ओरिएंटेड कोर्सेस आसा आणि इंटरनॅशनल कोर्सेस आसाची. आणि कसं म्हळ्यार फॉरेन देखून येतल्यांक हांगा मॅक्स्ट म्हूण एक स्कॉलरशीप आसा. ताजे थ्रू पीपल कॅन गेट इन टू गुड कॉलेजेस आणि वर्ल्डाचे वन ऑफ द टॉप 10 युनिव्हर्सिटीज जपानांतूय आसाची. एस्पेशली इंजिनियरिंग जावो आनी खंयचे मास्टर्स करचे जावो PhD करचे जावो तांतूं पुरे चांग ऑप्शन्स आसाची. ताजे नंतर हांगा जस्सो म्हूण एक आसा जपान एसोसिएशन फॉर स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन. ताजे थ्रू लॅटरल पीपल कॅन एंटर थ्रू वेरियस मोड्स एग्जाम्स आनी दिवन एंट्री. आतां हांव हांगा म्हगेल बायल आनी चेडवाल राबता आसा. म्हगेल धूव ऑलरेडी शी इज इन ग्रॅज्युएशन करता हांगा. सो लॉट ऑफ ऑप्शन्स आर देर. आनी आफ्टर कॉलेज हांगा हांगेले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंडापटी आसा. एज आय सेड लॉट ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी लँग्वेज डेफिनेटली हेल्प्स. लँग्वेज नातील जाणांक इफ दे आर व्हेरी skilled in a particular area, okay, with that specialization they can definitely get into good companies. आणि कसं म्हळ्यार जपान ॲज यू नो इज ऑलमोस्ट लाईक 20 years ahead of India, the world's third largest economy as of now. आणि हांगा कशें म्हळ्यार तुगेलें वर्क परमीट मेळचे आनी इन्शुरन्स असल पुरे सिस्टम्स आर व्हेरी वेल प्लेस्ड. वर्क परमीट आनी मेळच्या व्हेरी इजी. अराउंड 40 to 60 days भितर पीपल कॅन एंटर जपान इफ दे हॅव स्पॉन्सर असल्यार. आनी हांगा येत जाल्यार राबचे करचे सिस्टम्स पुरे. जपान इज लायक होमोजिनियस सोसायटी पळय. हांगा लँग्वेज इज सेम, पुरे जाणाले रहन सहन ऑलमोस्ट सिमिलर आसता. तशीच हांगा जपान गव्हर्मेंटान सुमार सिमिलर टायप ऑफ अपार्टमेंट्सांनी बांदून घाल्ल्यांची. सो इनिशियली लॉंग बॅक इट वॉज अ प्रॉब्लेम टू गेट अकोमोडेशन. जाल्यार आजकाल व्हेरी इजी म्हळ्यार नॉट अ बिग प्रॉब्लेम. सो तशी सेटअप सिस्टम्स आणि तुगेले डेव्हलप्ड कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, these are all various attractions for young people who want to make their career in Japan.
सो थंयचे लिगल प्रोसेस सेटलमेंटाचे कशी लॉज आनी बरा कशें आसा कोणी आतां नवें येतल आसल्यार पळय जपानांतू इफ यू सी जपानांतू क्रायम्स आनी बरी उणे इफ यू कंपेर इट टू एनी अदर कंट्री ऑफ कोर्स तांगेले इनहेरंट प्रॉब्लम्स आसाची बेस्ड ऑन जपानीज नॅशनॅलिटीज बट फॉरेनर्सांक आनी एक कसं म्हळ्यार इफ यू फॉलो द लोकल लॉ ऑफ द लँड आय डोंट थिंक दर इज एनी इश्यू म्हळ्यार हांगो एवरीथींग इज सिस्टमॅटीक रोडार व्हेकल वच्चे जो आनी वॉक करतन जो ट्रेनार वच्चे सिस्टम जो एवरीथींग इज पंक्च्युअल सिस्टमॅटीक आसची आणि normally legally I don't see any major issues for any foreigners as long as you obey the law of the land आणि कसं म्हळ्यार हांगा तुका लायसन्स मेळची जो इंडियन लायसन्स असला हांगा लायसन्स मेळची व्हेरी इजी तूं जस्ट एक ड्रायव्हिंग टेस्ट दिल्यार तुका मेळटा आणि ड्रायव्हिंग कंडिशन्स आर ऑल्सो सिमिलर टू इंडियन रोड्स रुल्स अँड रेग्युलेशन्स राईट हँड ड्राईव्ह सिस्टम्स आणि सायकल लॉट ऑफ सायक्लिस्ट यू विल सी इन जपान म्हळ्यार कम्यूट करूंक आनी व्हेरी इजी सो एवरीथींग इज कवर्ड बाय इन्शुरन्स आणि तुगेले लेबर लॉ इज व्हेरी स्ट्रॉंग एम्प्लॉय फ्रेंडली हांगा जपानांतू इट इज नॉट easy for companies to get rid of employees as long as there is no major issue आणि सपोर्ट सिस्टम आसाची इवन फॉरेनर्सांक लिगल एडवायस दितले सुमार आसाचे हांगा आनी एक कसं म्हळ्यार आतां एकलो काम करता आसा सपोज तागेले जॉब गेले ही इज ऑलवेज कवर्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन्शुरन्स as long as after 6 months of working he can easily get unemployment insurance at tugal work permit ari japan ayevunu after staying here for a few years if they lose the job up to 3 months they have a validity they can tanni hanga stay kornu tanni hanga job sodunu no job entry marit tashi support system is very good ani asal system I don't see in any other developed countries they have even if you compare to UK, US, it is very, very good modern system as such. असलं सिस्टम असताना मस्त सपोर्ट जाता आणि मस्त हेल्प जाता म्हणून लेखून घेता सो तशेंच एक न्यू कमर जावन तुमगेले अनुभव कशे आशिल्ले म्हणून आमगेलो शेअर करत वा हय हांव एक्चुअली जपानांत येवनूच नाशिल्लो महेश मामान सांगिल्ले वरी अर्लियर आय यूज टू कम फॉर few weeks or few months and I used to go 2018 to Japan आमगेल business what do know I moved here so as a newcomer especially आता आमगेले एक ग्रुप जावन चांग दिसता इनिशियली आमकां कसं चितले कनेक्शन नातिल वेळार यू आर वन एमंग मेनी पीपल हांगा आनी आमगेले निशिकसाय म्हूण एक जाग आसा हे इंडियन टाउन म्हणटा हाका हांगा एटलिस्ट एक 3000 फॅमिली आसची म्हूण म्हाका दिसता एज ऑफ नाव जपानांतू एज ऑफ नाव एटलिस्ट 40,000 इंडियन्स आसची आयच्या दिसांतू अँड आतां आमी रिस्ट्रिक्शन्स कोविड नंतर रिस्ट्रिक्शन्स काडतरी द नंबर इज गोईंग अप ओके फ्लायट्स बोर्न इंडियन्स येता आसची लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज आर हायरिंग आणि न्यू कमर जावन येस नॉट मेनी चॅलेंजेस यू विल फेस बट इनिशियली 1 to 2 months डेफिनेटली विल बी चॅलेंजिंग कसं नाही खंय कशी त्या थोडे चिकळच्याक टाइम लागता बिकॉज लँग्वेज इज इट सेल्फ इज लिटल बिट डिफिकल्ट बट हेल्प सपोर्ट सिस्टम दीपक मामू सुप्राय मामू महेश मामान सुमार हेल्प केले म्हाका हांगा सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट म्हूण सांगेत रमान आनी एक कसं म्हळ्यार टू ऍड वन मोर पॉयंट हांगा केलो इंडियन एस्टेट एजंट्स आसाची म्हळ्यार सपोर्ट करतले विच हेल्प्स ऑल दीज न्यू कमर्स नॉट ओन्ली आमचे गेले एनी लँग्वेज आमगेले हांगा म्हळ्यार तमीळ ग्रुप आसा मल्याळी ग्रुप आसाची कन्नडांचे ग्रुप आसा मराठी जनाले ओरिस्सा बेंगॉली अशे सुमार सकड ग्रुप्स आसाची
आतां आमगेले जपान आमचीज म्हूण ग्रुपय वयर येता आसतना तशी लूक फॉरवर्ड टू ग्रो दीस ग्रुप. मणकेची जावो म्हणून लेखून घेता तशीच आमगेल शोन तू येवन इतलें पुरो सांगून दिलेलं तुमकां मस्त धन्यवाद रामा. धन्यवाद, थँक्स. तशीच ही आमगेल ओटू दीपक भट माम आसा ती जपान आमची टीमा दोखोनू. दीपक माम तुमकां आमगेल शोन तू स्वागत करतर आसा. नमस्कार. नमस्कार. सो म्हगेलें नांव दीपक भट्ट. म्हगेलें मूळ गांव होन्नावर लागीं एक सण हळ्ळी हेग्गार म्हणून. बट हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबय. आनी ताजे नंतर थोडे एक 4 वर्स हुबळींत बी आशिल्लो म्हगे कॉलेजा खातीर. आनी आतां एक अरावंड 12 वर्स जावन हांव जपाना आसा. हांगा म्हगे फॅमिली म्हगे बायल आनी एक चेल्ली आसा. आनी हांगा एक अमेरिकन इन्शुरन्स कंपनींतू हांव बिझनेस एनालिस्ट म्हणून काम करता आसा. आतां तुमकां जपान आमची टिमा विशीं आमी मस्त पुरो आयकलेलें आसात. सो तुमगेले टिमान तुमी एक दुसऱ्याक कशी हेल्प करता ती खंयचे विशय असो कशी रीच आउट करता ती इतला आमची गेल्या इतला समाज बांधव ते वोट्ट असत तुमी मेळतर असता ती कसने परबेक मेळटा ती जोशी कसने पिकनिकाकनी मेळतर असतात वय. सो हें पुराय एक वोट्ट जावचें कारण त्या सोडल्यार ही पक्कनी हेल्प करचे विशय असल्यारी कसने सहाय करचे विशय असल्यारी ते तुमगे लेखान तुमी कशी करतर आसा ती कशी केल्लेल आस आनी कशी कोरका म्हूण लेखला म्हणून आमकां सांगू येता. आतां म्हळ्यार आमी आतां इतले 8 to 10 फॅमिलीज आसा न्हय. सो आमगेले कसलेय जावो एक परब जावो या खंय गेट टुगेदर करचो किंवा सायकलींग ट्रिपा वचचो उरो ते फस्ट आमकां थॉट येवचे म्हळ्यार आमची गेल्ली आमगे फ्रेंड्सा बरोवचे थॉट फस्ट येवचे. ते कित्याक म्हळ्यार आमगेले एक पुरो लोकाले मायंडसेट ट्युनिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणटा न्ही ते आमगेले परफेक्ट मॅच. आनी आमकां ते केन्ना अशी कोंकणीन उलोवच जावो ते ट्रिपा गेले जावो तेची म्हळ्यार ते एक लँग्वेज कॉमननेस एंड अदर थिंग्स लायक हे पुरो आमगे ट्युनिंग फ्रिक्वेन्सी ते एक मेन कारण म्हण येता आमी कित्याक आमी मेळचे म्हूण जाल्यार. आनी सेकंड म्हळ्यार हेल्प आमी कशी करताची म्हळ्यार इन ईच एंड एवरी वे. सो आतां म्हाका हांगा बेगीन टायम जाल्या सो मस्त कोंकणी फॅमिलीज आमची गेल फॅमिलीज येवन गेल्ले हांव पळयले. सो कोणा नवीन फॅमिली आयल्या ते आमी हेल्प करची म्हळ्यार डिफरंट एस्पेक्ट्सान हेल्प करताची. एक जेवा ते परबेंत आमगेले ते एक सोशल हेल्प म्हूण येता म्हळ्यार हांगा आमकां आमची गेली फॅमिली सोडून आनी हांगा कोणा नाची. सो आमकां परब सेलिब्रेट करचे म्हळ्यार घरान तूं करता म्हळ्यार ते बोरींग जावचें आशिल्लें पयलीं कोण गुर्त नाशिल्ले वेळार. कडेरी गुर्त केन्ना जाल्लो आतां आमगेले ईच एंड एवरी परबेक आमी मेळून पोटलक करून एक सेलिब्रेट करचे ते एक सोशल हेल्प आमगेले कडेन. सेकंड म्हळ्यार आमगेले एक 8-10 फॅमिली हांगा आशिल्ले. तातूंत केलो लोकांक जपनीज येना केलो लोकांक जपनीज येता. सो कसो जप म्हळ्यार आतां कसने हेल्प जाय कोणा जपनीज लोकांक उलोवचें आसा कसने एक कोणाले फोन जावो आयला तेन्ना जपनीज उलोवचें हेल्प जाय तसले जपनीज हेल्प. सो ईच एंड एवरी टायप ऑफ हेल्प आमी एक दुसऱ्याक करताचे. आनी ते कडेरी लिगल हेल्प लिगल म्हळ्यार हेची म्हळ्यार ते उलोवचें जावो कोणा लेगीत तेंतूची म्हळ्यार लँग्वेज बेसिसार लिगल हेल्प विजा हेल्प ईच एंड एवरी टायप ऑफ हेल्प करताचे. आनी कडेर आतां ते अशी बाकी लोकांक बी सांगिल्लें आसा आमी गेट टुगेदर आनी करचे म्हळ्यार तेजे ते पुरो आहान तो आमकां कशी आमगेले कोण तरी हांगा कास म्हूण आमकां एक भारी खुशी जाता. आमगेले केन्ना फस्ट आमगेले गो टू पीपल वील बी आमची गेले फॉर एनीथींग फॉर ऑल द फॅमिलीज हे म्हाका सांगिता. आतां नवे कोणी येतर आसल्यारी तुमकां कॉन्टॅक्ट जावन आसल्यारी तांणी नवे कोणी येता सो तांकां रबची वेवस्था सो थंय एक एडजस्ट जावचें मस्त कश्ट एक नवे गांवांत. सो तसले परिस्थितीन तुमी कशी सहाय करता आसा ती. सो आतां तशी म्हळ्यार मस्त इतले कंपनी किंवा शिकचे आयिल्ले लोक हांगा आसाचे आतां आमची गेल्ले म्हणून. सो कशी मेळची म्हळ्यार खंय तरी आमी कोणा तरी
ऐकून म्हळ्यार कोणके शेणय म्हणलेला कोणके कामात म्हणलेला कोणके भट्ट म्हण आयला ते खंय तरी एक पोस्ट पळयले फेसबुकांत आनी खंय तरी कसाने पळयले ताच्यान आमकां कळून येता कोणके एक नवीन फॅमिली आयले तेन्ना आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून आमगेली वॉट्सॅप ग्रुपांनी आसाची तांतू आनी ऍड करून तांकां कडेन आमगेले गेट टुगेदर्सांक ट्रिपाक हाका ताका आमी इनवायट करची सुरू करपाची सो ताजे नंतर नवीन ते फॅमिलीक किंवा एकलो जाल्यारय आयलो असो ताका आमी एज अ न्यू कमर हेल्प म्हळ्यार ताका हांगा इंटरनेट कशी घेवची हेल्प हांगा फोन कशे घेवचे ते फोनक व्हड हांगा भारी फोन म्हणाची इंटरनेट म्हणाची ताका भारी हांगा कॉन्ट्रॅक्ट लिगल मस्त इतलें काम उरता तांतू पुरा आमी हेल्प करचे एज अ न्यू कमर पर्सन कडेरी ताका कडेन घर सोदचे वेळार एजंटाक कनेक्ट करून दिवचे आमगेल्या बेगीन एजंट जाल्ले उरताचे गुर्ताचे तांकां कनेक्ट करून दिवचे सो अशें पुरो आमी तांकां कायंड ऑफ ऑनबोर्डिंग करायताची खंयचे नवे गांवां वचचे आसच्यारी आमकां कोणी एक हेल्प करता जाल्यार एक थंयचे वातावरण असो लागीं कसन आसा कशी राबचे विश असो कोणी सांगता म्हळ्यार आमकां भारी खोशी जाता तशीच एक नवे देश वतना शिकचे असो जावं कामाक असो कोणी आमकां अशी ऑनबोर्डिंग हेल्प दिता म्हळ्यार मस्त सहाय जाता आनी तेच आमगेले कार्यक्रमाचे उद्देश हांगाच जनाक दाखोवचें की विंगड विंगड देशांचो आमगेल समाज बांधव कशी छंदायर आसा ती आनी तांगेल करियर असो शिकणूक असो सेटल जावन आसा ती आनी थंयचे जन आमकां कशी हांगाच आमचे गेल्यांक सहाय करच्याक रेडी आसा ती म्हणून एक कनेक्ट एस्टॅब्लिश करच्याक म्हणून सांगेत तशीच ही एक कडेरचे एक क्वेश्चन आमगेले शो रॅप करचे पशी फुडें कसन म्हळ्यार तुमगेल प्रकार जापानाक कसन येवका हे लायक क्वेश्चन म्हूण म्हणीत जपान कसले येवका म्हळ्यार सगळ्यांत फर्स्ट रिजन म्हळ्यार हांव म्हणजे हांगा आशिल्ली ऑपॉर्च्युनिटीज द ग्रोथ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर होल एवरी इंडियन एंड ऑल्सो आमची गेलीस ऑपॉर्च्युनिटीज कशी म्हळ्यार हांगा जपान आतां एक एजिंग पॉप्युलेशन आहे आमकां पुरो लोकांकूच आसा ताज्यान हांकां वर्क फोर्स वर मस्त रिक्वायरमेंट आसा ईच एंड एवरी टायप ऑफ वर्क फोर्स नर्स जावो डॉक्टर जावो लॉयर तशीच IT इंजिनियर्स IT इंजिनियर्सान बी सिनियर लेवल जुनियर लेवल प्रत्येक नमुने ऑपॉर्च्युनिटी आसा सो ते ऑपॉर्च्युनिटी निमित्त विजा बरे हांगा इजिली मेळटात पयलीं सांगिल्लें म्हणके हांगा वर्क परमीट जावो आतां शिकता आशिल्ल्या स्टुडंटाक एक जॉब सोदून तागेले स्टुडंट विजा वर्क परमिटा कन्वर्ट करचे खातीर इजी आसा सो हे हांव म्हणजे एकदम म्हळ्यार फर्स्ट रिजन वाय यू शूड गो फॉर जपान ऑर वाय यू शूड कन्सिडर जपान एटलिस्ट भायर येवचे असल्यार इंडिया भायर कडेन दुसरी रिजन्स म्हळ्यार हे एक म्हळ्यार भारी डेव्हलप कंट्री आसाची आमकां गुर्त इट्स अ डेव्हलप्ड इकॉनॉमी तशी हांगाची लोक जे ते म्हळ्यार कायंड आनी मस्त हॉनेस्ट आसाची आनी क्रायम्स एकदम मिनिमम म्हळ्यार आमी म्हणीत की म्हळ्यार खंय तरी एक सानक आसने एक चोरी जाल्यार हांगा व्हड न्यूजपेपरां येवची तसल सेफ कंट्री सो सेफ्टी इज अनदर रिजन कडेर म्हळ्यार हांगा रेसिजम आमकां केन्ना इंडिया भायर आमी वताची आमी मस्त आयकताची हांगा रेसिजमाची न्यूज आमी आयकताची एकल्या मारले इंडियन म्हूण मारले किंवा आनी कसांनी म्हूण मारले अशें जालें तशें जालें हें हांगा आमकां बिलकूल आयकनाचें आमी असले न्यूज सो रेसिजम एक चुटपुट खंय तरी आसचें पुरो ते इंडियन जेवण आसता फॉरेनरा खातीर बट हांगा ते चुटपुट आशिल्ले वरे एकदम मिनिमल आनी इजिली टेकन केअर ऑफ सो रेसिजम हांगा ना म्हणून म्हणीत एक 0.00% उरत हांव झिरो म्हणना बट हांगा काही रेसिजमाचे प्रॉब्लेम ना सो रेसिस्ट ना हे कंट्री कायंड सेफ हॉनेस्ट कंट्री आतां लोकांक हांगा फोन जावो वॉलेट जावो मेगेले वॉलेट हांव एक पांत एक सुपर मार्केटा विसरलो घर गेलो मस्त वेळ नंतर म्हाका याद आयलो म्हळ्यार वॉलेट ना म्हणून तेन्ना म्हाका याद आयलें सुपर मार्केटा आसा म्हणून आनी तातूंत क्रेडीट कार्ड आमगे लायसन्स कडेन हांगाची परमीट म्हळ्यार आमगे एक रेसिडेंट्स कार्ड म्हणून उरता भारी ते विजाचे ते भारी इम्पॉर्टंट
पुरो आशिल्लो तांतो हांव वचून कडेन थंय विचारल्यार तांणी सेक्युरिटी कडेन वचून विचार म्हळ्यार हांव वचून विचारल्यार तांणी म्हाका दिले तांतूंत म्हगेले फोटो आनी पळोवन तांतूंत एक पयस बी काडिल्लो नाशिल्लो तांणी. सो हें म्हाका दिसना की जपान एक सोडल्यार खंयचे कंट्रीन तो पॉसिबल आसा म्हणून. सो दॅट इज वन ऑफ द बीग रिझन वाय आय लायक जपान आनी हांव हांगा राबता म्हळ्यार. आनी सेकंड म्हळ्यार हांगा भारी क्लिनीनेसा स्टँडर्ड्स म्हळ्यार ईच अँड एवरीथींग एक्स्ट्रीम हांगा. म्हळ्यार हांगा आशिल्ले लोक म्हगेले फ्रेंड्स अमेरिकान वचून येताचे ट्रिपान तांणी अमेरिका वचून येवन म्हणटाचे अमेरिका काही ना म्हळ्यार त्यान म्हूण क्लीन जपान. सो हे पुरा रिजन्स म्हणत जपान कसले येवका म्हणून. सो इजी विजा, क्लीन, सेफ, ऑनेस्ट पीपल आनी असल पुरा रेसिजम ना हांगा. आनी लोक हांगाच लोकांक इंडिया भारी आवडटा, इंडियन्स आवडपाची. तांगेली इमेज म्हळ्यार इंडियन्स मॅथ्सांत मस्त हुशार भारी आतां ही म्हणून एक जपनीजांक आदी म्हणटात आनी पूण मात ते भारी चुरूक गेले म्हणून. सो तांगेले जपनीज लोकलांक इमेज बरे इंडियन्साक भारी बरे आसा. सो तांणी कायंड ऑफ एक आयस ब्रेकर आयस ब्रेकर जाल्या नंतर दे गेट व्हेरी वॉर्म आनी तांणी उलयतात चंद करून आमगे इंडियन्स लोकांक. सो दे आर एक्सेप्टीव ऑफ इंडियन्स ऑल्सो. सो हे पुरा रिजन्स म्हणत कसलेक म्हळ्यार जपान कन्सिडर करता जपानाक येवका कामां येनाच्या बी आनी टुरिझम फिरच्या येवका म्हूण हांव रिकमेंड करता पुरा. आमी पुरा खंय दोकून आयकून नासता ती जो कोणी सांगून नासता ती जाल्यार आमगेले समाज बांधव तांगे स्वतः अनुभव सांगिलान तूं मस्त बदो म्हूण दिसता आसा. आनी तुमगेले एक 10-15 जनांचे एक वट्टू जालेले एक थंय एक कुटुंब जाल्ला म्हूण सांगता जपान आमची गेलेले. सो तशीच तुमगेले हें एक चंद कुटुंबाक आमगेल यूथ ऑफ GSB दोकून मनस्पूर्वक अभिनंदन दिता आसा. आनी आमगेल शोन ती येवन जपान तसले देशांत तूं कशी तुमी चोल आयलस इतले वर्स आनी इतली पुरा माहिती दिल्ले खातीर तुम सगळ्यांकय धन्यवाद दिता आसा हांव. आमगेल शोन तायल खातीर तुम सगळ्यांकय मस्त धन्यवाद. धन्यवाद आनी थँक्स आमके ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले खातीर. आमगेले हिंगायचे GSB समाज बांधवाल एक वॉयस तुमी आयकून थंय यूथ ऑफ GSB थ्रू ब्रॉडकास्ट करता आसा म्हणून भारी खूश जाता. तुमगेले प्रत्येक प्रोग्राम आमकां एटलिस्ट हांव पर्सनली जाल्यार पळयता खंयचे ते कोडायल तेराचे विडी जेव खंयचे जेव आतां शारदा देवळात शारदा परबेज जेव पुरा. सो थँक्स आनी congratulations for everything for youth of GSB team. तुमकां मस्त धन्यवाद. तुमगेले तसले जनाले समाज बांधवाले सहकार आनी मोग आशिल्ल्यान तुझे आमकां मुखार वचत जाता आसा. अशी चोल येवो म्हूण आमी मागून घेता ती. सो नमस्कार. खंडीत नमस्कार धन्यवाद. सगळ्यांनी पळयल्या जपान आमची टीम जपान देशांतू तांणी कशी वगटूर जावन आसा ती परब आचरण करचो, ಒಟ್ಟು मेळून गम्मत करचो, एक दुसऱ्याक सहाय करचो, कोणी नवे येतल्यांक गायड करचो, कशी तांणी थंय चोळून आयलस इतले वर्स दोकून म्हूण तुमी आयकलेले आसा ती विंगड टीम मेंबर्स दोकून. तशीच तुमकां कोणी असोसिएशन गुर्त आसा जो तुमगेल कोणी फ्रेंड भायरी तुमगेल नेबर असो फॅमिली जन कोणी विदेशांतू आसा ती तांकां आमगेल कार्यक्रमांत फीचर जावका म्हूण आसल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करत. तशीच मुखार एपिसोडार आपस मेळया. तदोळते नमस्कार.